बहुत सुंदर सौम्य तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मग तुझे समोर. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती दिसपडते आमी भावार्थान आणि खालतीकायेन ल्हानविकायेन वाडोवंक आनी जेजूक साक्ष दिवंक आपण दिता. आनी ह्या दिशेन आज गजमता सांग भाग्यवंत कर्नेल आणि सिप्रियन हांची परब संभ्रमता. भावार्थाची साक्षी जावन ते जियेले. जेजू उतरा करण्यांनी आनी प्रत्येक जावन रगत वारून तांणी साक्ष दिली. तांची आमी विशेष रितीन मजत मागया. तांचे भशेन दिसपडत्या जिवितांत आमी जेजूक साक्ष दिवच्याक आनी विशेष रितीन भावार्थाचे साक्षीदार जावच्याक. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगताव. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे वो सदां सौंकवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझे फर्जेचे सेवेक भाग्यवंत कर्नेलाक आनी सिप्रियनाक जागृत गवळी आनी काकुळदार साक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनवणेन भावार्थांत आमकां घट आनी थीर कर आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक धैर्य घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या जपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां तुमकां थोडे आदेश दितना हांव तुमची शिफारस उलोवंक वचना, कित्याक तुमच्या जमत्यांनी बरें जावचें प्रास चड वायट जाता. कित्याक पयले सुवातेर तुमी जमो जाल्ले कडेन तुमचे मदें थंड उपजतात म्हूण हांव आयकतां. आनी हें थोड्या वांट्यानपणी सत म्हणून हांव पातयेतां. कित्याक तुमचे मदें आपूट कोण म्हूण कळून येजय जाल्यार तुमचे मदें थंड उपजोवची गरज. तुमी समेस्त सांगाता मेळटना तुमी करतात तें जेवण सोम्याचें जेवण न्हय. कित्याक जेवण करचे कडेन एक एकलो दुसऱ्याक राखनासतना आपणें आडयल्लें खाण खावंक आमसरता. अशें एकलो उपाशी उरतना आनी एकलो बेबदो जाता. जेवंक आनी पियोवंक तुमकां तुमचेच घरांत तुवें देवाचें आराधन करचे जमतीची
तुमी बेपरवा करीत जाय आनी दुर्बळ्यांक तुमी अशी लजे करी जाय गे. ह्या विशयांत हांव तुमकां कितें म्हणू? तुमची शिफारस उलोवं? ना, तुमची शिफारस उलोवचो ना. जें कितें सोम्यालाकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो परदेन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हे म्हज्या उगडासा करा. तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सोलो. जितले फावटी ते तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासा करा. कित्याक कितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें जेवण तो येस तुमी परगट करतल्यात. ह्या पासत म्हज्या भावानो, तुमी जेवणाक संगता मेळिल्ल्या वेळार एकामेकाक राखून रावा. देवाचें उतर. देवाचें उदोपकार. सोमी जेजू येस ताचें मरण परगट करा. सोमी जेजू येस ताचें मरण परगट करा. यज्ञ आनी अर्पणां तुका नाका जालो, पूण तुज्या उतराक म्हजें खान उक्तें केलें. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोवंक नाय. तेन्ना आपळे हांव येता म्हळें हांवें. श्लोक. सोमी जेजू येस ताचें मरण परगट करा. शास्त्रांच्या ग्रंथ कवळ्यान म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्कनांत रोंबोन आसा. श्लोक. सोमी जेजू येस ताचें मरण परगट करा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडल्या सभेन हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरोसणाय सर्वेस्परा. सोमी जेजू येस ताचें मरण परगट करा. तुजी वाट पळोवन आसलेले तुजे ते उल्हासान संतोश भोगोवंक, तुजे जैता ते उल्हास भोगतले. कितलो बरतो आमचो देव अशें सदांच म्हणूंक फावो. श्लोक. सोमी जेजू येस ताचें मरण परगट करा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपोवन दिलो, ताका सतमंतल्याक ससनाचें जिवीत मेळच्याक. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. लोकांक सांगचें आसलें पुराय सांगून जातस जेजू कपेर्नावाक गेलो. थंय एक रोमी शातिपतीचो मोगाचो एक साकोर पिडेंत पडोवन मरोंक लागीं जाल्लो. शतापतीन जेजू विशयांत आयकून जुदेवा मदल्या थोड्या मतबाऱ्यांक जेजू सरशी धाडले आनी ताणें येवन आपल्या साकराचो जीव बचाव करीचे म्हणून मागलें. ते जेजू सरशी येवन ताचे लागीं परत म्हणाले, ताका हो उपकार तुवें करूंक फावो, कित्याक आमचे कुळयेचो ताका मस्त मोग आसा. ताणेंच आमकां एक सिनेगोगी बांदून दिला. जेजू तांचे सांगाता वचोंक लागलो आनी घरा पावोंक थोडीच वाट आसली म्हणटना त्या शतापतीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडलें आनी ताका अशें सांगलें, सोम्या, तुवें बेश्टी इतली वावूट काडची नाका. म्हज्या फाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्ही. देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हणून म्हाका भोगलें. पूण एक उतर मात तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. हांव अधिकाराकाल आसलोलो मनीस आनी म्हज्या हाताकाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव सांगता वस
आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणटा आनी तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप पावलो आनी आपल्या फाटल्यान आयिल्ल्या लोकांच्या जम्यातय परतून म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, इस्रायलांत लागून असलो जीव बोवार्थ म्हाका मेळ्ळो ना. शतपतीन धाडलेले जण फाटींगारा पावल्ल्या वेळार साकराक तांणी सारको जाल्लो देखलो. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. ते एक तारू उसांबळ दर्यांत सांपडले आनी लोक सकडी बियान गेल्लो केदळ तारू बुडोत गी म्हणून. सगळे तांच्या कोणशार बसून मागोवन बियान आसतना एकलो भुरगो इशीन तिशीन धांवून आसलो, सुसेगात आसलो, कांयच भिरांत नासतना. आनी एकलो मानेस्त येवन त्या भुरग्या लागीं विचारी, अरे सगळे हांगासर बियान कांपोवन आसात, थारो बुडोवंक जाला आनी तूं खेळोवन आसाय, तुका कांय परवाना बेना, बुडटा म्हणून मरता म्हणून. आनी तो भुरगो म्हणलो की म्हाका कांयच बेना, कित्याक ह्या थारवाचो कॅप्टन म्हजो डॅडी, म्हाका म्हज्या डॅडीचेर भरवंसो आसा. आनी जेन्ना म्हणसर म्हजो डॅडी कॅप्टन जावन थंयसर म्हज्या ह्या बोटीचेर आसा, आमकां सोंशाबीतायेन पोंताक वा तडीक बंदराक व्हरपा येतलो, देखून डॅडी आमकां बुडोवंक सोडचो ना, नाश जावंक सोडचो ना. मगळ भाव भयणीनो, त्या धाकटुल्या भुरग्याचो बावार्थ वा पातयेणी आपल्या बापा येतय. आनी असो एक सन्निवेशाच्या वांजेलांत आमी आयकलो, शतापातीचो बावार्थ. तो एक अधिकाराचो मनीस जावन आसलो, रोमागार तो जावन आसलो आनी थंयसर इस्रायलांत रोमागारां खातीर वावर करतालो आनी एक कमांडर तो जावन आसलो. सांगात असो बऱ्या कालेतीचो सेवेचो मनीस थंयसर जेजूक मेळोवंक आयिल्ले ते सेवक म्हणाले, वो बरो मनीस, हाणें आमकां सिनगोग बांदून दिला, रोमागार तरी आमकां आदार दिवन आसा, सेवा दिवन आसा, त्या देखून ताच्या गरजेक तूं पाव. आनी हो शतापाती जेजू विशयी ताका चड माहीत नातली, जेजू विशयी ताणें आयकल्लें. जेजू ताच्या उतरांनी पिडेस्तांक गूण करता, मेल्ल्यांक ताणें जीव केला, अशें जायतें जेजू विशयी ताणें आयकल्लें. आनी जेजूचेर खरी फाती आनी दवरन जेन्ना आपणाचो सेवक थंयसर हुशार नातलो, बरो नातलो, मरोंक तेंकुल्लो, तवळ तो आपल्या सेवकांक धाडटा आनी सांगता, जेजू लागीं म्हज्या नांवी तुमी विनंती करा, म्हज्या साकराक गूण करूंक. आनी तशेंच ते करतात. आनी जेजू तांचे सांगता समकोवंक लागता शतापातीच्या घरा वचूंक. आनी तवळ परतून हो शतापाती समजता की ना, जेजू येदोडलो मनीस, भाग्यवंत मनीस म्हज्या पाक्या भितर, म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्ही. त्या देखून परतून तो जणांक धाडटा आनी हो संदेश दिता, तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. कसली पातयेणी पळया थंयसर त्या शतापातीची. आनी जेजू ताचो बावार्थ पळोवन अजाप पावता आनी ताणें कितें मागलें बावार्थान ताका तो दिता, ताच्या साकराक तो गूण करता आनी अशें शतापातीचो बावार्थ तो वाखाणटा. मगळ भाव भयणीनो, दिसपडटे आमच्या जिवितांत आमी सदांच बावार्थांत वाडोवंक आज आमकां आपोवणें. आमच्याय जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा पिडा शिडा कश्ट आनवरां येवनूच आसात. थोडे फावटी आमी कंगल जाता, खंय धांवचें, कोणाक मेळचें, कितें करचें म्हूण कळना, सगळ्यांनी धांवता थोडे फावटी आनी निमाणे जेजू कडचें धांवता. ना, आज परत आमकां संदेश की जेन्ना उसांबळ दर्या आमच्या कुटुंबांत येता, पिडा शिडे मुखांत वा विविध संगती मुखांत जेजू लागीं या, बावार्थांत या आनी खंडीत जावन जेन्ना आमी बावार्थांत ताचे लागीं वेता, आमकां तें बावार्थांत मागलें तो फावो करतलो. तेच कृपा मजत आमकां तो फावो करूं. आनी थंयसर शतापाती लागले ते आसले ते कालतेपण, तें आनी एक शेगूण थंयसर आमकां दिसून येता. आमी जेन्ना कालतेपणा मुखांत भावार्था मुखांत मागता, खंडीत तें आमकां मेळटलें, तें आमचें जातलें.
Bapa unduguwanso Vandakam folanso Folamcha vavraso Gutamcha mogaso Opungi Bapa mukarsaso सर्वेश्वर देवा सृष्टि रचनारा बेटे तुका unduguwanso Munshacha vavran kelo pretu mendilo Earthquake portions atulo Opungi Bapa unduguwanso Vandakam folanso Folamcha vavraso Gutamcha mogaso Opungi Bapa mukarsaso म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातले बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या नगोय सभेचा दावा सर्वेश्वर म्हणून घे सर्वेस्परा कर्नेल आणि सिप्रियन तुझ्या भाग्यवंत रक्त साक्षांच्या कष्ट मरणाच्या उगडासा भेटयलेली तुझे परजेची देणी दयेन मानून घे जशी तांकां आपल्या कष्ट दगदा सोसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं गठाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट विघ्नां येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय थिरपण मेळ्ळो हे मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सवते जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो कर्नेल आणि सिप्रियन तुझ्या रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रगत वारोवन तुजी पवित्र विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्खतकायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णान परजळता देखून सर्गीच्या देवदूता संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 नडबरसो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आसमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावडता सगट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुरा जीवन को आमी परगटा तुझ्या येल्या सौम्या
बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत संवंडो आनी हे सोडूनचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव मिणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गद्यंतरांतल्या समेस्तांक तुजें पद जडीत मुखार मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती, भगवान जुजे तिजो पती, भगवान धर्मदूत, भगवान कोर्नेल आनी सिप्रियन आनी तुका मानवयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची फातीनी बरो सर्गीच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां संवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. एकामेकांत क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. पीस. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जरती आनी क्यास थाडीना जावं पुणच्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिव. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे भाग म्हाका फावना पूण जे उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन
म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Jiwit labang so usar fangkai jiwit labay sergi nibasa paman usar fangkai jiwit labay sergi nibasa paman. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत कर्नेल आनी सिप्रियन रक्तसाक्षीयांचो उडास करून तुज्या असक्त भुरग्यांक धैर्य दितल्या पवित्र जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंताची देख घेवन शुभ आत्मनाच्या सताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे गटायेन दयाळपणी आमकां भर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. सोम्या हांवें तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगा हांव जियेता. उसवार तुजो फांकय म्हजेर रावता, सता वाटेन मेटा काडूंक मेळटा. सोम्या हांवें तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगा हांव जियेता. मोगाळ पिता सोमे आमकां मरी आशीर्वाद आमकां. भगवान कुसाची कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन.